विधानसभा अधिवेशन चालू आसा, मात काँग्रेस पक्षाक विरोधी पक्ष फुडारी वेचून काडपाक अपयश आयला. तात्पुरतो तरी कोणाचेर विश्वास आसा ताका वेचून काडचो आशिल्लो म्हूण आम आदमी पक्ष म्हणटा. भाजप आनी काँग्रेस एकूच आसात. दोगांयनी गोंयच्या लोकशायेचो बाजार केला. कितलेय आमदार विकत घेवपाचो भाजपान यत्न करूं, मात तांकां आम आदमी पक्षाचे 2 आमदार विकत घेवपाक जावचे ना म्हण आम आदमी पक्षाचो फुडारी वाल्मिकी नायक उलयला. डेस्क ब्युरो रिपोर्ट. गोंयांत राजकारणाची अशी दशा जाल्या की असेंब्लीचे सेशन चल्लां, रुलींग पार्टी आसा पूण लिडर ऑफ ऑपोजिशन ना. आनी हाजें कारण म्हळ्यार एकूच, जे आमचे आम आदमी पार्टीचे नॅशनल कन्व्हिनर बाब अरविंद केजरीवालान खुबदां म्हणिल्लें आसा, ही जी भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी आसा हांचो रिलेशनशीप भोव बायला भशेन 2022 आमी पळयता लोक सामके निराश जाल्ले आसा, लोक शॉक जाल्ले आसा कितें चल्लां काय म्हणून. हिस्ट्री इज रिपीटिंग इट सेल्फ. म्हणजे आमी 2017च्या जी घटना जाल्ली तातूंतल्यान कांयच चेंज जालें ना अशें दिसता. परत एमएलएज काँग्रेसीचे डिफेक्ट जावपाचे प्रयत्न करतात. आनी ह्या वेळा एक विचित्रपण अशी दिसता. नॉर्मली जेन्ना एमएलए डिफेक्ट करपाचो प्रयत्न करता तेन्ना पार्टी जी आसता ती लोकांक विश्वास दिता की ना, आमचे एमएलए आमचे बरोबर आसा, डिफेक्शन जायना, आनी बॅकग्राउंडान ते डिफेक्शन बंद करपाचो प्रयत्न करता. हांगा आमी उलटेच पळयले. काँग्रेस पार्टीन प्रेस कॉन्फरन्स घेवन एडमिट केले की आमचे 5 आमदार डिफेक्ट करपाचो ऑलरेडी आमचे बरोबर ना, ते डिफेक्ट जाल्या म्हणून प्रेस कॉन्फरन्स घेता. आनी दुसऱ्या दिसा असेंब्लीन तेच आमदार येता आनी सांगता ना आमी काँग्रेसी बरोबर आसा. म्हाका दिसता असली विचित्रपणां फक्त गोंयांत आनी ती एक काँग्रेस पार्टी अशी करूंक शकता. उरिल्ले 6 आमदार सुद्दां आसून जशें म्हळें, आज असेंब्ली इज इन सेशन बट देर इज नो लीडर ऑफ ऑपोजिशन. आमचो एक्स चीफ जो आशिल्लो ताणें सांगलें की एमएलएज हॅव बीन ऑफर्ड 40 crores. सो म्हाका असो संशय आसा की 40 कोटी जे ऑफर केले फॉर ईच एमएलए, नॅशनल लिडर्स आर नेगोशिएटिंग की तातूंचे एमएलए कितले वतले आनी पार्टीक कितले वतले म्हणून डिले चल्ला. आनी म्हाका दिसता हे लोकशायेचो दोगांयनी बाजार करून उडयला. आज असेंब्ली सेशनान जे लोकांचे मुद्दे येवंक जाय आशिल्ले, जे सरकारान फटी मारिल्ल्यो आपले 100 डे बुकलेटीन, ताजेर सगळ्यांनी युनायटेड ऑपोजिशन जावन अटॅक करूंक जाय आशिल्लो. आज सगळ्यांत व्हडली ऑपोजिशन पार्टीज असेंब्लीन रुलींग पार्टीचेर अटॅक करिना. तर हांव गोंयकारांक फक्त एक विश्वास दिवंक सोदता की हे बीजेपी आनी काँग्रेस हे आमकां परवडपाचे ना. पूण बीजेपीन कितलोय प्रयत्न 40चे ताणी 38 आमदार सुद्धा विकते घेवन लेट बीजेपी परचेज 38 आउट ऑफ 40 एमएलएज. 2 आमदार केन्नाच विकून वचचे ना. ते म्हळ्यार कॅप्टन वेन्झी वेगस आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वा, आम आदमी पार्टी.